सक्कड समाज बांधवांक तशीची आमगेल समाजाचे पुरा भजन मंडळीचे भजक वृंदांक अत्यंत प्रीतीन वंदन करता. नमस्कार. स्वाम्यान आमके एक आदेश दिलो कसं म्हणारी आमगेले अधिक मासाचे हे भजनोत्सवा मध्यंतू सप्तू प्रारंभ तरी ऑगस्ट 13 तारीख आयतारा एक नगर भजन दिंडी कोरका म्हणून. नगर भजन दिंडी उत्सव म्हणा कशी म्हणून निमगू चापरोत तुम्ही. दिंडी उत्सव म्हणले आमगेले संप्रदायाचे नाही, ते महाराष्ट्राचे एक संप्रदायाचे जलारी आमगेल जनान दिंडी उत्सव कोरून आनंद भोगिलस. आमगेल संप्रदाय कसं म्हणारी नगर भजन, त्या नगर भजनेचे आमगेल संप्रदाय कसं असं त्याचे प्रकार आम्ही नगर भजन तशीची आमगेल जनान दिंडी उत्सव करून आनंद भोगिले त्या तांकां चूक गती ना. तशें जलनमितीनं नगर भजन दिंडी उत्सव म्हणून करूया म्हणून आमगेल स्वाम्यान एक आदेश दिलेलो आसा. ताजे प्रकार 13 तारीखेक बेंगलोरांतू सांजे साधारण एक 5 घंटे म्हणटना दिंडी उत्सव आमगेले आस. पुरा भजना मंडळीच्यान ते दिसू येवच्याक प्रयत्न करता आणि येवन भाग घेवका. मुख्य जावन बेंगलोरचे प्रति एक मंडळीच्यान चुक्कैन नातिले हांतू भाग घेवका. परगांवचे मंडळीक कितले जना येवच्या जाता आमकां गोतना, जाल्यारय तांकां प्रितीन आमी आमंत्रण दिता ती तांणी भाग घेवका म्हणून. तांणी जल तितले तांगेले कार्यक्रम पुरा एक एडजस्ट करचे खातीर आमी हे व्हिडिओ घालता आसा ती. आनी बेंगलोरांतू आतां जुलय 30 तारीखेक प्रति म्हयन्या जेवचे तसले एक सत्यनारायण पूज आसा. ते दिवसू विष्णू सहस्रनाम सगळे दीस चलता असता. ते दिवसू सांजे जेवण जाता दनपाराचे पूज जाता जेवण जातरी सांजे 4-4:30 घंट्याक बेंगलोरची पुरा भजना मंडळीच्यान येवका एक मिटींग आसा. हे मिटींग कसल्याक म्हणारी आमी नगर भजन दिंडी उत्सव कशी करचे म्हणाल तुमगेल पुरा सलह ही जावका. स्वाम्यान दिलेला आदेश प्रकार प्रति एक बायल मनशान कास मार नेसून येवका आणि दादले मनशानय कास मारन येवका आणि कुर्ता घालका माते एक टोपी दवरका म्हणून आमी तुमकां सगळ्या टोपी दिवच्या एक प्रयत्न करता ती. अशी एक चंद शिस्तारी आमी भारी चंद करून हे नगर भजन दिंडी उत्सव एक सांप्रत करूया आणि परमात्माले तशीची स्वाम्याले कृपेक पात्र जावया. प्रति एकले चुकय ननातील हांतू येवच्या प्रयत्न करा ती. मुख्य जावन हांव वपास सांगता आसा बेंगलोरची पुरा मंडळी चुकय ननातील येयाती. इताक म्हणारी आमी रस्त्यारी नाम संकीर्तन करून वतना उणे जन नासल्यार चंद दिसना. मस्त जनान येतना आमगेले भायले विंगड जनांक पुरा पळोवन तांकांय एक आदर्शशे दिसून तांगेल मनांतूय आमी अशी कोरका म्हणले दिसली म्हण जाल्यार एक व्हड विचार जाता. देवान आमगेल म्हालगड्यान आनी स्वाम्यान पुरा आमकां हें एक चंद एक संस्कार दिलेलो आसा. आमगेल स्वामी केन्नाय आमकां मार्गदर्शन करता आसता ती. तशें जाल्यार मितीन स्वाम्याल मार्गदर्शन केन्नाय आमी घेवन परमात्माल चिंतन करूया. आमगेल म्हालगड्यान कसले एक भजना म्हणल एक संस्कार आमकां दिला ते सार्थक करूया म्हणून सांगताची वपास विनंती करता. सकडे येया ती. हें नेवणारी आमी सगळ्यांनी मेळया. आमी मुखार सुन जाल्यार भजन कशें करूयेत आमगेले क्रम कसले भजनेचे हें पुरा आमी एकल्याक आमी विनिमय करून घेवन विचार विनिमय करून घेवन आमी केन्नाय निरंतर हरिगुरू भजन करताची हरिगुरू कृपेक पात्र जावया म्हणून प्रार्थना करता. वपास विनंती मोगान येया ती, आनंद घेया ती. वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा गोविंदा.